मडगांव नगरपालिकेचे बायोमेट्रिक अटेंडन्साचो वाद सोमाराय मिटलो ना। ह्या प्रश्नाचेर निर्णय घेवंक पालिका प्रशासनान आपयल्ली बसक फुडें धुकल्ल्या। सोमारा 20 मायाक बसक घेवपाचें हायकोर्टा मुखार थारिल्लें। मडगांव नगरपालिका आनी बायोमेट्रिक अटेंडन्साक विरोध करपी पालिका कर्मचाऱ्यां मदल्या वादाचेर तोडगो काडपाक प्रशासनानी बसक दवरिल्ली। सरकारी कचेऱ्यां भितर मडगांव नगरपालिका ही एकूच अशी संस्था ज्या जाग्यार बायोमेट्रिक अटेंडन्साक विरोध करतात। पालिका प्रशासन संचालकान मडगांव नगरपालिका आनी बायोमेट्रिकाक विरोध करपी पालिका कर्मचाऱ्यांची सोमारा एकठांय बसका दवरिल्ली। मात वास्को सड्यार कोयरा विलो प्रकल्पान उजो लागिल्ल्यान मडगांवचे पालिकेचे मुखेल अधिकाऱ्याक थंय वचचें पडलें। दिपाली नायक दक्षिण गोंयची अतिरिक्त जिल्लोधिकारी आनी ते शिवाय मडगांव पालिकेची मुखेल अधिकारी, ताका लागून पालिका प्रशासन संचालकान बसका फुडें धुकल्ली। मडगांव पालिकेंतल्या 90 वयर कर्मचाऱ्यांतले सुमार 42 कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडन्स दिनात। नेम पाळनाशिल्ल्यान ह्या कर्मचाऱ्यांक घरा धाडपाची तयारी सध्या पालिका करता अशें सुत्रांकडल्यान कळटा। ते खातीर पालिकेन पर्यायी कर्मचारी थारायल्यात अशें पालिकेंतली सुत्रां सांगतात। आमी 15 तारखेक जेन्ना कोर्टान अटेंड जाले तेन्ना लंडन ऑनरेबल कोर्टान आमकां डायरेक्शन दिले की तुमी DMA कडेन एक मिटींग घेया आणि सॉल्व करपा मॅटर मेळटा जाल्यार पळया म्हणून। एंड आय हॅड गिवन माय से इन दॅट मॅटर दॅट आय वील नॉट पे देम सॅलरी बिकॉज माय अटेंडन्स इज नॉट देर नो हाव आय वील सर्टिफाय देर अटेंडन्स and also this matter was supposed to be solved by DMA today at 10:30 meeting. But he could not take the meeting as there was disaster in the Sada scrap yard, garbage yard where caught fire. That's why I had to rush there and meeting is postponed for tomorrow. पालिका प्रशासन संचालकान 13 जून मेरेन ह्या प्रकरणाचेर रिपोर्ट दिवचो असो आदेश उच्च न्यायालयान दिला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आतांची भुरगीं टॅक्नॉलॉजी फ्रेंडली आसात आनी ल्हान ल्हान भुरग्यांक टॅक्नॉलॉजीचें बरें गिन्यान आसा अशें आमदार विष्णू वाघान म्हणलें। बालभवनान आयोजीत केल्ले बालोत्सवांत तो उलयतालो। कला आनी संस्कृती संचालनालय आनी कला अकादमीचे जोड पालवानो महोत्सव कला अकादमीत आयोजीत केल्लो। ह्या वेळार बालभवनाच्या भुरग्यांनी नाच आनी हेर कार्यावळी केल्यो। तशेंच भुरग्यांनी तयार केल्ल्यो वस्तू प्रदर्शनांत दवरिल्ल्यो। की गांवचे आमचे जे भुरगे आसात गांवगिऱ्या वाठारांत तांचे मदीं खूब टॅलंट आसा, तांकां मेळपा जाय तो फकत प्लॅटफॉर्म। आनी आयच्या काळांत भुरगे तर इतले हुशार जाल्यात की आमी जेन्ना आमचे वेळार ल्हान आशिल्ले तेन्ना आमकां बऱ्योच गोश्टी ह्यो समजुपा येनाशिल्ल्यो। आज भुरग्यांची नदर इतले फुडें पावल्या की आमकां जें समजना तें तांकां कळटा, सगळें तांकां कळटा। आमी आतांच नवे शिकपा लागल्या, आमकां सुद्दां टॅक्नॉलॉजी पचोवन घेतना चड जाता। But today's children are born along with technology. They grow up along with technology. They seem to know almost everything that happens all over the nook and corners of the world. म्हाका खूबशा वेगळ्या भागांसून फोन येता की बालभवन जाय। गेल्या वर्सा आमी 5 बालभवन केंद्रां वेगळ्या जाग्यांचेर सुरवात केली। तितून चोडण, दिवाडे, दुर्बाट, हावेली, नावेली, आमोणा आनी आतांच नुकतेच आमी एक नेरूल बालभवन केंद्र सुरू केल्लें आसात। मुख्य उद्देश जो आसा बालभवनाचो की भुरग्यां पर्यंत पावप, गांवा पर्यंत पावप, जी भुरगीं हांगा सिटीन येवपाक शकना अशा भुरग्यां पर्यंत पावप, हो उद्देश पूर्ण करपाचो प्रयत्न आमी करतात। 2 वर्सां उपरांत यूथ काँग्रेसीची परत एक फावट वेंचणूक जाता। जुलयांत जावपा आशिल्ले वेंचणुके पयलीं यूथ काँग्रेसीन 5000 वांगडी करपाची मोख दवरल्या। परत वेंचणुकेक रावपाची आपणाली इत्सा ना अशें सद्याची युवा काँग्रेस अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनो म्हणटा। युवा काँग्रेसीचे गोंयभर सध्या 26,000 मेंबर आसात। 2 वर्सांच्या अंतरान जावपी युवा काँग्रेसीची वेंचणूक हे वर्सा जुलयांत जातली। मायाच्या 11 तारखेर युवा काँग्रेसीची भरती मोहीम सुरू जाल्या। ही मोहीम 5 जून मेरेन चलतली। 20 जुलया मेरेन बूथ पावड्यावेल्यो वेंचणुको जातल्यो। हे वर्सा 5000 वांगडी भरती करपाची मोख युवा काँग्रेसीन दवरल्या। आता आमचे इलेक्शन जावन आशिल्ले लास्ट 2 इयर्स बॅक 28 जुलय ह्या वर्साच्या आनी 2 म्हयन्यान आमचे टर्म कवर जाता। सो दीस टर्म द टेन्युअर इज फॉर 2 years and now in July, in the month of July, the term will be over. So I am expecting more and more youth to come forward, become the members of Indian Youth Congress, of the largest organization and biggest party in the world, and be the future leaders of our country, of our state.
No, honestly speaking, I would not go again to contest for this next Youth Congress elections, because I think it's pretty long time to honor and work for the party. Membership, see, it's just not even hardly 1 month which has been given for us. So we are looking out at least for 5,000, because it's a month-wise membership, and it is only because of election process. But I would like to say that we already have 26,000 members in Youth Congress till date. मडगांवच्यान आमचो खबरांकार समीर भट्ट. सरकार सध्या गोंयाक खासा दर्जो दिवपाचो मुद्दो काडून मोपा विमानतळाचो विशय विसरायेर घालपाक सोदता असो आरोप फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केला. मोपा विमानतळ आयल्यार गोंयाक खासा दर्जो मेळचो ना असो विजयाचो दावो. सरकाराक गोंय आनी गोंयकारांचे पडिल्ले ना, ताका लागून फुडें सरकारा बरोबर रावप काय लोकां बरोबर असो प्रस्न आमदारांक पडटलो अशी शिटकावणी विजयान दिल्या. आज चीफ मिनिस्टर एडमिट करता की एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट कंप्लीट जावंक ना. एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट कंप्लीट जावंक नासतना पसून RFQ भायर काडटलो म्हणून रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन. हाजेर कितें दिसता की there is a hurry, there is an undue hurry, and the chief minister cannot justify this undue hurry. Dr. Oscar Ribelon clearly सांगितले की स्पेशल स्टेटस आणि मोपा इज डायरेक्टली लिंक. मोपा जर जालें जाल्यार गोंयचो स्पेशल स्टेटस उरूंकूच शकना म्हणून. तातूंत इतले भायले लोक इन्फ्लक्स जातलो जो गोंयाक तांक ना हे मॅनेज करपाक. हें ताणेंच म्हणिल्लें आहा. इतलें आसून पसून म्हाका समजना की एलिना does not speak a word about Mopa in all these meetings. Does she believe that the Goans are fools? एक उतर काढणार आहे मोपाचेर. The most burning issue today is Mopa in Goa, not special status. And people feel this special status is being brought to divert attention. अशें एक टायम येवपाक शकता की जो सरकार गोंय आनी गोंयकारां खातीर केरूच करना. ह्या सरकारा बरोबर रावप काय लोकां बरोबर रावप हो पर्याय तांचे फुडें येवपाक शकता. आणि हो पर्याय केन्ना तरी येतलो आनी बेगीनूच येतलो अशी म्हाका खात्री आहा. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.